श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। आम्ही आयल्यात जामावले या गावात। आयज असा गंगा आरती, सो काही खेळा भितर ही गंगा आरती देवा पांट्यार सुरू जातली। तर पळोवया काय खेळचित्रां। जे कार्य ठरले सगळे निरूपण झाले आणि त्याची कल्पकल्पल संस्था मिळवून दिलो आणि आणि विशेष विभाग प्रेरणा समिती संबंधित सर्वात सांभाळतो बरे। काही खेळा भितर दामोबाची पालखी देवा पांट्यार वचपाक भायर सरतली। तुम्ही पोहू शकता लोकांची हांगा संख्या आपली सगळं अवधूत गुप्ते तशेंच दिल्लीतली श्री रामलीला कलापथक हांची रामलीला अशो तरेकवार कार्यावळी त्या वेळार श्री दामबाबाच्या आशीर्वादान हांगा जाल्ल्यो आणि आज पयलेच खेपे गोंयांत न्हंयची आरती हांगा श्री रामनाथ दामोदर संस्थान आयोजीत करता। हरिद्वारच्यान आयिल्ले नरसिंह गंगा अध्यात्म दीपक पथक आणि तांचे अर्चक हे ह्यो आरती हांगा करतले। गोंयच्या साबार वाठारांतल्यान दामबाबाचे भक्त हांगा आयिल्ले आसात। शिस्तीन आमी ह्यो आरती पळोवया आणि दामबाबाचो आशीर्वाद घेवया। ताळयांच्या कडकडाटात परतून एकदा ह्या पथकाक आमी हांगा येवकार दिवया। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की, श्री रामनाथ दामोदर महाराज की।
शिवम हरिम केशवम राम नारायणम अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायणम गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवा नारायण प्रियमितं कपीध्यजम्भो जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर नर मैया जी को जाता मन वांछित फल पार्वती भाजवी सर्वे भवन्तु सुखिनः उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर अभी कुछ दिव्य आरती के माध्यम से और क्या दिव्य है यहाँ पर आरती की जाएगी, उस आरती में सभी आनंद। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पहले ही और यह महापुरुष ऐसी आशा करते हैं कि अभी कुछ ही क्षण में गंगा आरती आप यहाँ पर सुनिए। हम लोगों ने सिर्फ जो गंगा आरती है टीवी पर देखे हैं, लोगों ने अभी देखे नहीं तो खास आप लोगों को देखने के लिए आए हैं। जो गंगा आरती हरिद्वार उसी तरह से होगी या और कुछ उधर आरती होती है उसी हिसाब से इसमें भगवती और गंगा आरती, गंगा और राम उनको किया जाएगा, राम जी का ध्यान किया जाएगा और उसके पुष्पांजलि इस तरह। आमी एक 500-600 लोक जातले असो अंदाज धरिलो, पूण हांगा पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 2,500-3,000 लोक आसा आनी लोक वाडत आसा। आमी क्षमा मागता लोकां कडेन की आमी तांकां एकोमोडेट करपाक शकना, ताका लागून लास्ट मिनीट 2 व्हडली स्क्रिनी घाल्या म्हणजे बसपाक। आतां नेक्स्ट इयर हो प्रतिसाद पळयत जाल्यार प्रत्येक वर्साक हे फंक्शन घडोवचें अशी एक उर्बा येता आनी फुडल्या वर्साक आनी दबाज्यान आनी मोठे आनी करपाची तयारी आसा। आमी ह्या फावट आरती करपाक हरिद्वार साकून पंडीत हाडल्यात, कित्याक हे आमकां कॉन्सेप्ट सगळो नवो, म्हणजे तकलेक आयलें देवान तकलेक घालें, आमी कमिटीन फुडाकार घेवन हें केलें। सो आरती म्हणटा कॉन्सेप्ट चुकपा नाका म्हणून तांकां हाडला। आमचे कडेन गोंयचे थोडी पथकां अप्रोच जाल्ली पूण आमकां ताजो आयडिया ना, तांकांय आमी आपयला हांगा पळोवपा ते कशें करता ते। आनी नेक्स्ट इयर साकून मे बी आमी गोंयचे किंवा आनी 1-2 वर्सांनी गोंयचे म्हणजे हे आनी ते मिक्स करून मागीर गोंयकाराकूच घेवन हें करपाचें अशी इच्छा आसा साहेबान ती घडोवन हाडपाची आनी लोकांनी असोच प्रतिसाद दिवपाचो अशी सगळे लोकां कडेन मागणी। जय देवापांटो म्हणून फेमस आसा, देवापांट्यार लोक न्हातात, देवाचें दर्शन घेतात, सगळे लोकांचे बरें जाता। पूण आतां एक घाट आरती तुमी हांगा आयोजन केलें आसा, देवापांटाचो विस्तार कसो जातलो, लोकांची फुडले फावट बसपाची बेजीक आयडिया तीच की देवापांटो म्हणटो खंय तरी विसरलो वतालो, म्हणजे हांगा कशें आसा आमकां जितलो दामबाब तितलोच देवाचो पांटो असो ताजो एक पावित्र्य आसा, पूण तें खंय तरी बोळाक भितर लोक विसरून वताले। म्हणजे पयलीं हांगा आयलो की लोक रावपा येताले, आतां लोक येतात पांय पडटा वतात, आयले की सकाळीं हांगा आयले न्हाले, व्हल्यांनी प्रदक्षिणां काडल्यो, आपली कितें कितें प्रॉब्लम आसा म्हणजे आरोग्याची जावं धंद्याची जावं सगळी देवा सांगून घेतली, प्रदक्षिणां काडले, लोकांनी प्रॉब्लम सॉल्व जाताले।
पूण कालांतरान आतां उदक म्हणना फुडें लोकांक एक फक्त न्हांवपाचें आनी पार्टी करपाचें अशें एक कॉन्सेप्ट जाला आनी कितें जालां तातूंत जांबोलीचो पांटो एज इट इज ताजी हे वेगळी आसा लागीं आसा सगळी गाडी म्हाऱ्या पावता सगळें आनी लोकूय गांवचे बरे आसात कोण कोणाक हें करना ताजो वालोर देवस्थाना वतीन कमी जावपाक लागला आनी लोकांक पब्लिसिटी वाडपाक लागली सो परत खंय तरी तो देवाचो पांटो ताजी हें वाडोवपाक उर्बा वाडोवपाक आनी ताजी तुगेली कितें म्हणटा ताका पावित्र्य वाडोवपाक लागून ही आरती केल्या हें अशें न्ही की फक्त एक लोकांक एट्रॅक्ट करपाक जावन टुरिजमा लागून केलां अशें न्ही हाका शास्त्र आसा म्हणजे हे पंडीत हाडून पळय आमी पुजा करतात देवा हांगा हाडला ते न्हंयची पवित्र वाडोवपाक आनीक अशेंच फुडें म्हणजे किर्ती वाडोवपाक देवाची शरण पड़े जो तेरे शरण पड़े जो तेरे सोनर कर जाता जय गंगे माता अरे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी तेरी दया से जो जन तेरी कृपा से जो कर सदगति है माता जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया जो जन नित